महामार्ग रुंदीकरणा खातीर फक्त देवळां खुरीस आनी घुमट्यो काडच्यो न्ही अशी मागणी काणकोणच्या लोकांनी सरकारा कडेन केल्या। आड येवपी बिल्डिंगो दुकानां आनी गिरेस्तांची बांदकामांय काडचीं अशें लोक मागतात। देवळां घुमट्यो काडटा जाल्यार पयलीं तांचे पुनर्वसणुके खातीर जागो दिवचो आनी मागीरच ती काडची अशी विनवणी लोकांनी केल्या। जे कोर्टाची जी ऑर्डर आसा हायवेची कुशीक जे काही कितें पळय देवळां आनी खुरीस हेजेरच गव्हर्मेंटान जी एक्शन घेतली आसा ही चुकीची आसा। जर हायवे तुम्ही वाडयता जायत जर हायवेक जितले अडथळे आसात ते सगळेच अडथळे गव्हर्मेंटान कुशी करचे आनी देवस्थान जे आसा अडथळे म्हळ्यार खंयचे कितें कितें म्हणपाक सोदता तुमी? अडथळे म्हणल्यार दुकानां आसात, घरां आसात, कोणाले आनी कितें बिल्डिंग आसात, हे सगळे हायवेक अडथळेच आसात। फक्त खुरीस आनी देवूळ हे हायवे अडथळे आसा म्हणले जाल्यार हे चुकीच ठरतले। आनी जर हायवे कुशी आसते आमी जर गव्हर्मेंट हे सगळे क्लियर करता जायत आमचे काहीच ऑब्जेक्शन ना। गव्हर्मेंटान आमकां जागो दिवचो, एक्वायर करून दिवचो। आमी जाय जाल्यार गव्हर्मेंटा जागा जर दिता तेजे पेमेंटूय करूंक तयार आसात। पयलींच बंधन घालपाक खंय कितें बंद जाय तर तुमी तेका पयलींच हाडयात। बाबा हें हिंग बंद जायना, तुमी आज पर्यंत अशेंच केलात। त्या ऑर्डर प्रमाणे तेमी कडेन काडटा जाल्यार सगळे काडचे, मागीर दुसरे पर्याय तुमी लुगार घेवचो आनी काण हेगे काड तेगे काड काडले सगळे काडचे आनी दुसरें म्हळ्यार एक कितें पयलीं सद्या जागो दिवचा मागीर काडचे। गोंयच्या हॉकी आनी बास्केटबॉल संघटनांतले कोफुसांव आनी खेळां मंत्री रमेश तवडकार स्वता लक्ष घालतलो। ह्या संघटनाचो वेव्हार जाग्यार घालपा खातीर आपूण स्वता तांच्या वांगड्या कडेन उलयतलो म्हूण बाचे तवडकारान प्रुडंटाक सांगलें। कारवाय करचे परस शक्यतो चर्चे वरवीं वाद मिटोवपाचो यत्न जातलो अशेंय ताणें स्पश्ट केलां। हॉकी आनी बास्केटबॉल संघटनाच्या वेव्हाराचेर हे पयलीं कितलेशेच फावट प्रुडंटान उजवाड घाला। I have with me the sports minister. Sir, तुम्ही म्हळा की असोसिएशन जे काम करना they will be on their way out काय तांकां तुम्ही सिरियस एक्शन घेतले। दोन असोसिएशन आमी जायते पावट आमी तांचेर लक्ष घातला, ते इज बास्केटबॉल एंड हॉकी। What are you planning about basketball and hockey? Because these are associations, if you all take a call, we can directly clean up the association. बरोबर न्ही प्रयत्न कितें आसा सगळ्यांक आमकां दिसता की स्पोर्ट्स फुडें वचपाक जाय अशे तरेन बरी असोसिएशनां काम करतात की आमकांय दिसता न्ही की संबंद एज अ मिनिस्टर म्हणून जो आसा की स्पोर्ट्स क्षेत्र हें बरें फुडें येवपाच्या दृश्टीकोनांत की जी असोसिएशन जे काम करतात तांकां अप्रेशन आसात, पूण एक्शन सिरियस एक्शन घेतलें अशेंय न्ही, पूण तांकां एक मोटिवेशन दिवन तांकांय आमी फुडें हाडून ती गेम सुद्दां फुडें आयल्या नंतर तें टॅलंट फुडें येतलें आनी जेणे करून सगळ्या क्षेत्रांमध्ये सगळे गेम्सीचो विकास गोंयांत जालो। स्पेसिफिकली बास्केटबॉल आणि हॉकीचेर आमी उलोवंक गेल्यार बास्केटबॉल वी हॅव सीइंग दी ऑफिस बेरर्स इन ऑफिस फॉर द लास्ट 20 years, ओवर 20 years, आणि हॉकीचे पळोवंक गेल्यार तेंचे 3 फ्रॅक्शन जाले। कितें जाता एक्झॅक्टली? तुमी कित्याक तुमी एक कॉल जरी घेतल्यार इट कॅन बी सॉर्टेड आउट विदिन अ डेज टायम विथ दीस टू असोसिएशन। आमी ठरयिल्लें आसा की अशी जी असोसिएशन आसा तांचे मध्ये क्लासी आसा न्ही ते जे कोण असोसिएशन मेंबर आसा की 1-2 फ्रॅक्शन आसा 3 फ्रॅक्शन आसा तांकां आमी आफोवन हाडटले आनी कशा तरेन आमकां ह्या गेमीचे विकास करपा दृश्टीकोनांत ते प्रयत्न करपाक जाय की मागीर दिसता म्हाकाय खात्री आसा की तांचे कडेन हांव स्वताक वचून पर्सनली टॉक करतलो आनी जेणे करून विशय सॉर्ट जातलो आनी फुडल्या काळांत जें असोसिएशन आसा बरें नेटान काम करतलें। केन्ना तुमी हो मिटींग प्लॅन जातलें? आतां आमी एक वेगळी प्रोसेस सुरू केली ना। आज असोसिएशन आसा, फाल्यां आमगे APOs TSOs तांकां तांची मिटींग आपयता आसा, केन्ना तरी फिजिकल एज्युकेशन मिटींग आपयता, केन्ना तरी अशा प्रकारची जी असोसिएशन आसा की तांचे कडेन इंटरेक्शन करपाचो प्रयत्न जातलो, फेज वायज वतले फुडें। आणि राजू बाबान जे सजेशन दिला टेकिंग 5 असोसिएशन्स अ डे किंवा 5 असोसिएशन करचे ना आमी कॅम्प पळयतलें की जी असोसिएशन कोण काम व्यवस्थीत बरी करता की तांच्या संदर्भांतलो एक विशय ते रुटीन काम करता न्ही, मागीर तांकां तांचे प्रश्न वेगळे आसा जी काम करिना किंवा काम कित्याक करिना हें आमकां समजून घेवपाक जाय न्ही। समजून घेवन बाबा तांचे प्रश्न आसा ते समजून घेवन ती कशी मोटिवेट जातली ताचो प्रयत्न आसता तुमचो। जल्म दाखल्याच्या कोफुसांवाच्या प्रकरणात गोंय क्रिकेट असोसिएशनान नेमिल्ल्या समितीन गणेशराज दयानंद नार्वेकाराक जाप विचारपाक मंगळारा आपयल्लो, पूण तो आयलो ना। बुधवारा गणेशराजाचो बापूय दयानंद नार्वेकार जाल्यार बिरेस्तारा ताच्या आवयक आपयल्या अशी नोटीस समितीन नार्वेकाराक दिली। गणेशराजाक मंगळारा 4 हे समितीचो अध्यक्ष अकबर मुल्लान पर्वरीच्या ऑफिसांत आपयल्लो। तो येवंक नाशिल्ल्यान बुधवारा ताका आनीक एक संद दितले। माझो मेंबर मयूर सावकार, गिरीश नायक, शिरीश नायक येवं ना ताका 4-5 सुद्दां आमी हांगा रावले, तो येवं ना, ताका आनीक चान्स दितले आमी फाल्यां 6चो टायमींग आहा ताका, लेटर आतां धाडटले ताका।
काय अनेक टायम दितले तेका अनेक फावटी चान्स आहा तेका फाल्यां भितर येवं ना जाल्यार मागीर आनी ना लास्ट तेका तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकावंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकावंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.